सांखळे पालिका वेंचणुकेत धर्मेश सगलानीच्या पॅनलाचो एकूय सीट आयलो ना। बीजेपीन सांखळे पालिका वेंचणूक सांखळे मतदारसंघाची कशीच लढली। मतदारसंघातल्या पंचायतींच्या आदारान सांखळे पालिका हातांतल्यान वचची ना हाची तजवीज केली। दुसरे वटेन धर्मेश सगलानीच्या टुगेदर फॉर सांखळे पॅनलाक उमेदवारूच मेळनाशिल्ले अशी परिस्थिती। निमाणे ताच्या पॅनलाचो धुवर रश्मी देसायान सगलानीक हारयलो। सगलानी म्हणटा आपणे 10 वर्सां काडली मतदारसंघ मुख्यमंत्र्याचो, आता ताची वेळ लोकांक जाय तो आयलो। पॉलिटिक्सान अप्स अँड डाऊन्स आसात। लास्ट टायम सीएम आसतना सुद्दां हांवें 10 सिटां काडलेली, 10 वर्सां रुलिंगान हांव आसलो। सो तेंचो टायम आहा, दे आर इन रुलींग आनी सीएमाची कॉन्स्टिट्युन्सी आहा, सो नॅचरली अपर एंड तेंचे कडेन आसलो। बट कोणूच कॉन्टेस्ट करपाक रेडी नासले आनी आमकां वॉकओवर दिवचें पडटालें, अनअपोज दिवचें पडटालें, ताका लागून म्हाका स्वता दिवचें पडलें। लोकसभेक काँग्रेस आयल्यार चित्र बदलत म्हूण आशा। केन्नाय कितें जावं शकता। आयज चीफ मिनिस्टर, फाल्यां चीफ मिनिस्टर, एक वेळ 2024 सेंट्रल गव्हर्मेंट चेंज जालें जाल्यार हांगा चेंज जावं शकता। सो लेट्स होप फॉर द बेटर। COT सांखळीकारांक कितें जाय आसलें तें जालें। म्हाका रेस्ट दिलो, आय एम हॅपी। वॉट एवर द एक्सपेक्टेशन आहा तेंचे कडल्यान कंप्लीट करून दी। विधानसभेत बीजेपी आड वावुरपी पक्ष एकठांय ना म्हूण शिनाल। युनायटेड ऑपोजिशन आसल्या बीजेपीक हारोवप खंय शक्य ना। असेंब्ली इलेक्शनाक आप पार्टी आसली, TMC आसली, MGP आसली, गोवा फोर्ड आसली, इतले RG आसली, सगळे पार्टी अगेन्स्ट BJP। बट वेन टायम केम सगळे मतां फोडपाक फुडें रावले। सो अनलेस एंड अंटील वी हॅव युनायटेड ऑपोजिशन वी कॅनॉट डिफीट। बिनविरोध आयिल्लो टुगेदर फॉर सांखळेचो एकोडो नगरसेवक प्रवीण प्लेगन विरोधक म्हूण वावुरपाचे तयार आहेत। सुलक्षणा सावंत म्हणटा प्लेगन उदरगतीच्या गजालींनी विरोधक आसचो न्ही। विकासाच्या दृष्टीने तो विरोधक असतो इतलेच हांव मानता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।